कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट म्हूण कला अकादमी गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्न करपाचे यत्न चल्ल्यात। तशें जाल्यार अकादमींतले म्युझिक, ड्रामा आनी डान्स कोर्सांची विद्यापीठाची अधिमान्यताय मेळटली। विद्यापीठा कडेन उलोवप चल्लां म्हूण अकादमीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ मिडिया कडेन उलयलो। कला अकादमीत चित्र प्रदर्शनाचें उक्तावण केल्या उपरांत विष्णू मिडिया कडेन कला अकादमी खातीर ताजो प्लान उलयलो। सध्या विद्यापीठा कडेन उलोवणी चल्ल्या की कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट हें स्थापन करपाक, आनी तें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक खूब मोठी उपलब्धी मेळटली आमकां। एक गोंयांत सद्या तशें परफॉर्मिंग आर्टान हें करपी कॉलेज ना, तर एक वायड एक्सपोजर मेळचें हे नदरेन हांवें सरकार कडेनूय एक मागणी केल्ली की गोंयांत आमी एक आर्ट बिनाले किंवा त्रिनाले जे तरेन वेगवेगळ्या आमच्या मेजर सिटींनी जाता, आनी आजतो एक मेजर फक्त आर्टिस्टिकूच न्हय तर मेजर टुरिस्टीक इव्हेंट जावपाक शकता। विष्णू हालींच कला अकादमीचो परत अध्यक्ष जाला। म्हयन्याभरान कला अकादमीचे नवे मंडळ नेमतले। ते उपरांत विष्णूच्या तकलेन कला अकादमी खातीर काय प्लॅन आसात। ब्लॅक बॉक्सूय आसा त्या परिस्थितीन, पयलींच्या परिस्थितीन रिवर्ट करपाचो एक प्लॅन आसा। जेटी आतां रोखडेच बांदपाक घेतले, जेटी जातकच म्हाका खूब बरें जातलें। आनी आमी सरकार कडेन एक जागा मागल्या एनएक्सी खातीर, कित्याक पणजेन सद्याक एडिशनल थिएटराची खूब गरज आहा, आनी एटलिस्ट आमकां आतां आमचेंच थिएटर हे तियात्रां नाटकां दिता म्हणल्यार सामकें डेट्स मेळना। रिहर्सल रूम किंवा लोकांक आतां रिहर्सल मारपाक जागे मेळना, योग्यसो रिहर्सल रूम, एक बरो वर्कशॉप, आर्ट वर्कशॉप म्हणजे हे वर्क स्टोर। स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। फाटल्या सरकाराचे कामगार कायदे मोडून गोंयचे आनी केंद्रांतले बीजेपी सरकार गरीब आनी कामगारांचे हिता आड वावुरता। म्हायती हक्क कायदो नांवाक आसा म्हण आसा, लोकांक ताचो कांयच फायदो ना म्हूण गोंयची शिवसेना उलयता। गोंयांत खंय शिवसेना कामगार आनी गरिबांचे प्रस्न घेवन झगडटली। खास करून जे सरकारी आस्थापना आहे त्याच्यात साधारण सामान्य माणसांना न्याय दिला जात नाही। माहिती अधिकाराखाली जर काही माहिती मागितली तर व्यवस्थितरित्या मिळत नाही। आजचे जे देशाचे पंतप्रधान आहे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील हे राज्य आणि हे राष्ट्र हे कामगारांच्या बाबतीत, गरीब जनतेच्या बाबतीत अतिशय वाईट पद्धतीने ते पुढे जात आहे। किंवा मग तो गोमंतकीय असू दे, कोणाचेच मानव अधिकार सुरक्षित नाही। काँग्रेसच्या काळात जे कामगार कायदे निर्माण झाले ते कामगार कायदे कसे संपवायचं आणि एकंदरच कामगार चळवळ संपुष्टात ती मोडीच काढून इथल्या लोकांना कशा पद्धतीनं गुलाम करायचा हा जणू घाट घातल्यासारखं सरकारची जी पद्धत आहे, एक जबरदस्त आव्हान या शिवसेनेपुढे समोर आहे। गोंयकार पण जो कोंकणी माणूस हा तो सांबाळपाचो, चड करून म्हाका दिसता नॉर्थ गोवा। गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाचो आदार घेवन युवा संघटनेन आपलो तिसरो समर फुटबॉल कॅम्प आयतारा सुरू केलो। मळ्यांत पीडीए ग्राउंडार हो कॅम्प 15 मे मेरेन चलतलो। कॅम्पांत 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक फुटबॉल प्रशिक्षण आनी पौश्टीक आहार मेळटलो। बेब्यांक राखून दवरपा खातीर जागृताय करपाचो युवा संघटनेचो यत्न चल्ला। पयल्या दिसा 50 भुरग्यांनी कॅम्पांत वांटो घेतलो। GFDC जाचो चेअरमॅन हांव आसा आनी युवा जाचो प्रेसिडेंट हांवूच आसा। आमी हो 3rd समर फ्री फुटबॉल कॅम्प आयज आमी इनॉग्रेट करता आनी आतां मेरेन 50 भुरगे आनी रेजिस्टर केल्ले आसा। हो कॅम्प आमी कित्याक लागून करता? एक फुटबॉल भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवपाक, दुसरें आतां भुरग्यांक सुटी पडल्या आनी सुटयेनी भुरग्यांक जरी तर आमी कांय ऑर्गनायज करिना, आमी कितें कॅम्प जावं गेम और कितें तसलें आमी ऑर्गनायज करना जाल्यार भुरग्यांक इतली एनर्जी आसता की ही एनर्जी भुरगे खंयच्या तरेन मागीर दाखोवप सोदता आनी मस्ती करतात जायते। वेगळे कॉम्बिनेशन म्हणजे एक फुटबॉल, स्पोर्ट्स आणि एनवायरमेंट बेबो हाजे एक कॉम्बिनेशन
जाच्या कडल्यान आमचे हेल्थूय बरें उरतले, तशेंच भुरग्यां कडेन मॅसेजूय पावतली की एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कितें आसता, एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाक कोण कोण जाय पडटा. इतल्याने खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.